नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आरोग्य परिस्थितीबद्दल माजी मंत्री आर.व्ही. देशपांडे यांनी कळवळ व्यक्त केलो। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात असलो भयानक प्रसंग आपण केन्ना पळयल ना असे हळयाळ एम.एल.ए. आणि माजी मंत्री आर.व्ही. देशपांडे यांनी जिल्ह्यात वाढते आशिल्ले पॉझिटिव्हिटी रेट बद्दल कळवळ व्यक्त केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात रान, न्हय, समुद्र जास्त आशिल्ले प्रदेश जावन आसा। असले जिल्ह्यात पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त जाल्यार कशें? कोविड कंट्रोलाक हाडूंक सरकार संपूर्ण विफल जाला। लोकांन बी सरकारालो आदेशाची भय ना शिकन सोडला। मास्क घाल म्हळ्यार मास्क घालनात। कारवारात DRDO हॉस्पिटल करूंक प्रधानमंत्रीक पत्र बरयलां, पण हॉस्पिटल जाले नंतर टॅक्निशियन जाय। टॅक्निशियन ना जाल्यार हॉस्पिटल बी व्यर्थ जातले। राज्य सरकाराला व्यवस्थे बद्दल लोक विश्वास करते नात। लोकांक विश्वासा घेवंक राज्य सरकार संपूर्ण विफल जाला अशें तेमी सांगले। कर्नाटक राज्याच्या समुद्र किनारपट्टीत शेनवाराक तौक्ते सायक्लोनाचो प्रभाव खूब पडलो। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खूब वारो पावस जालो, तशेंच खूब कडेन समुद्रा उदकान जमीन कातरली। हवामान खात्यान चेतावणी दिल्ली की उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सायक्लोनाचो प्रभाव खूब पडतलो म्हण। तशेंच शुक्रवार रात्रीच्यान खूब कडेन पावस पडलो। समुद्रात वारो खूब येळटे आशिल्ल्यान समुद्राच्या उदका पाळ्यान रौद्रवतार घेयलो। समुद्र न्हंय देगेन आशिल्ल्या घरात उदक वचून नश्ट जाले। घरात येयले उदक काडूंक आनी घरातले वस्तू सांबाळूंक खूब लोकांक त्रास काडलो। भटकळ तालुक्याच्या जाली पट्टण पंचायती भागा येवचे जाली समुद्र किनारो डेंजर झोन म्हूण घोशीत केला। समुद्र किनाऱ्याच्या गांवांत लोकांक सुरक्षीत आनी सावधान रावा अशें सांगलां। मुर्डेश्वरात रस्त्या देगेन आशिल्ले गूढ दुकानाक समुद्राची पाळी आपटली। जाली कोडी समुद्र किनाऱ्याचेर दवरिल्ले होडी वयर हाडूंक गेल्लो एक व्यक्ती समुद्रा पाळा आपटून घेवन मरण जालो। तशेंच होन्नावर तालुक्याच्या मंकी, पाविनकुर्वा, अप्सरकोंडा ह्या भागाच्या लोकांची परिस्थिती बी खूब बिकट जाली। ह्या गांवांत शेनवाराक समुद्रा उदक गांवांत घुसले। मे 16 तारखेक आनी कितें जातली अशी भंय तांकां पडला। कुमटा तालुक्याच्या नुस्त्या मार्केट, चित्रंजन टाकीज, वन्नळ्ळी, ओलनगद्दे हांगा बी खूब इतले घरांत उदक घुसले। गोकर्ण, हारवाडा हांगा बी समुद्र उदक वयर येवन लोकांक त्रास जालो। तशेंच कारवार तालुक्याच्या माजाळी, देवबाग, दांडेबाग, बावळ हिंग सगळे कडेन समुद्रा उदक वयर येयले। खूब कडेन सुरी रूख पडले। तशेंच कारवार तालुक्याच्या ग्रामीण भागात बी वारो आनी पावस पडिल्ल्यान खूब कडेन रूख म्हूण पडले। फाल्यां आनी कसली परिस्थिती जातली अशी भंय लोकांक पडला। रामनगर आडाळी गावातल्या 60 वर्स वयाचे महादेव रामा ठाकूर हेमकां विषारी सर्पान चाबले। आपल्याक सर्पान चाबिल्ली घटना तेणी तेमगेल्या दोस्ताक फोन करून सांगली। दोस्तान तेमकां ताबडतोब रामनगरांतल्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत व्हयले। आरोग्य केंद्रांतल्या डॉक्टरान तेमगेलो प्रथमोपचार केलो आनी मुखाल्लो उपचार हिंग शक्य ना अशें म्हण दुसरे कडेन व्हरा अशें सांगलें। तेन्ना लोकांन तेमकां गडोली गांवांत कोण तरी मणी लावन सर्पाले विष धवयता थंय व्हयले। जाल्यार त्या विष धवयतल्यान हो चाबिल्लो सर्प खूब विषारी आसा, तेजेन हे विश धवोवच्याक शकना, तशें म्हण तुमी अर्द तासा भितर दुसरे कडेन खंय तरी घेवन वचा अशें सांगलें। तेन्ना तेमकां दांडेलेच्या दवाखान्यांत व्हरते आसतना रस्त्यारच तेमगेलें मरण जालें। कोविड प्रकरण वाडते आशिल्ल्यान आनी परिस्थिती कंट्रोला हाडूंक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन अर्जंट मिटींग घेवन मुखाल्लो एक आठवडो संपूर्ण लॉकडावन करचें ठरयलां। कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला आनी मल्लापूर ग्रामपंचायतीक कंटेनमेंट झोन अशें जिल्हा प्रशासनान घोशीत केला। तशेंच चित्ताकुला ग्रामपंचायती सगळे सदस्यान निर्णय घेवन फाल्यांच्यान एक आठवडो संपूर्ण लॉकडावन करचें ठरयलां। फाल्यांच्यान सकाळी 6 ते 10 पर्यंत गरजेचे वस्तू चित्ताकुला भागात अवकाश ना। कसली बी गरज उरल्यार त्या भागाच्या वार्ड मेंबराक फोन करून माहिती दिवचे आनी कितें बी जाय जाल्यार होम डिलिव्हरी दितले अशें सांगलां। कारवारात फाल्यांच्यान वाहन संचार संपूर्ण निषेध करून जिल्हा प्रशासनान आदेश केला। कर्नाटक राज्यात उत्तर कन्नड जिल्लो पॉझिटिव्हिटी रेटीत नंबर 1 स्थानाचेर आसा। तेका लागून फाल्यांच्यान 10 नंतर कारवारात वाहन संचार संपूर्ण निषेध केला। तशेंच सिद्धापूर तालुक्याच्या 3 ग्रामपंचायतीत येवचे 25 गांव सील डावन केलात। कोरोना कंट्रोला हाडूंक आनी पसरचे आशिल्ले बंद करूंक थोडे ग्रामपंचायत लॉकडावन करचे निर्णय घेवंक लागलात। आयचो इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं।
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.